हो जो चार्टर काडून पळयत कळ्ळें 10 डिमांड आसा की खंयच्या गजालीचेर कोणाचें ऑब्जेक्शन आसपाक शकता. इट्स अ फील गूड थिंग कळ्ळें. प्रत्येक गजाल ही एब्सोल्युटली जावपाक जाय म्हणजे जावपाक जाय. आतां सरकारानूय सांगलें, सरकारांनी ओवरऑल जे इंटरेक्शन पळयलें म्हाका अशें दिसता की दुआ देते है जीने की और दवा देते है मरने की. दुवाचेर सध्या चल्ले ही गजाली की कोण सांगता की हे डिमांड्स आसा सरकार सांगता हे पळोवया एक्सेप्ट करता म्हणून पळोवया लोकांक जाय ते जातले पळोवया पळोवया इज अ व्हेरी वेग वर्ड कळ्ळें तुका. पोर्चुगीज आनी कोंकणीन तो हें आसा की पळोवया म्हाका दिसता कळ्ळें अशें. सो एनीवेज ह्या 10 डिमांडाचेर कोणाचें ऑब्जेक्शन आसपाक शकता, आसपाकूच शकना. इफ गव्हर्मेंट सेज ओके चित्ता जाल्यार हातूंतले खंयची एक गजाल जो सरकार करपाक सरकारान चुकीची म्हणून सांगची म्हणटा तूं. एक्झॅक्टली एक गजाल ही प्रॅक्टिकल आसा आयच्या पॉलिटिकल डिस्पेन्सेशनाक हातूंतल्यान काडून घेवपाक रायट फ्रॉम कासिनोज टू ह्यो सगळ्यो गजाली. तुम्ही म्हणटा त्यो सगळ्यो गजाली बरोबर आहात पण हातूंतली खंयचीच गजाल सरकार करपाक शकना म्हणून. ना जावना. इट्स नॉट पॉसिबल कळ्ळें तुका इन टर्म्स ऑफ दॅट. सो फाल्यां इफ सिटीजन चार्टर्स हॅज टू वर्क आनी एज अ पर्सन एज अ म्हणजे जो मनीस इतली वर्सां सोशल मुवमेंटान आसा कळ्ळें तुका, हातूंत पयले फावट कितें तरी एक पॉझिटीव हातूंतल्यान सिवील सोसायटी एकठांय येवन कितें तरी सांगता. एंड एज अ यंग पर्सन हू हॅज सीन ऑल दीस थिंग्स कळ्ळें, आय वॉन्ट दीस थिंग टू सक्सीड. ओके पूण आयज सिवील सोसायटी कडेन कॅपॅसिटी आसा की ह्या 10 पॉयंट धरून सिटीजन चार्टर मुखार दवरपाची आनी एक प्रेशर मोबिलायज करपाचो की हातूंतल्यान मागीर प्रत्येक पार्टीक सांगचें पडटलें की ते खंय स्टँड करता. सेक्शन 17 तुगेले 39 कॅसिनोचेर हाजेर ताचेर. करेक्ट. I think the citizen charter starts that because so long as these case by case things happen, right, you are denying any opportunity to even think about the bigger picture. In case by case, you're always thinking about the individual. You're not thinking about the whole. Yeah. And for community development, for economic development, we need to think of the whole. We need to think of the community and not individual. As far as citizen charter is concerned, there is absolutely nothing new that is not there in the town and country planning act. तुम्ही म्हणटा आसा तेच पयली फॉलो करा म्हणून. नो वॉट एवर सिटीजन चार्टर दे आर आस्किंग हे अमके करपाक जाय म्हणून दोज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर इन द टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग. बट तुम्ही म्हणटात की सध्या मिसयूज जाता. फॉलोड दे शुड नॉट बी. तुम्ही म्हणटात सद्याक मिसयूज जाता. ग्रेडियंट म्हटला 17.2 इज ऑलरेडी स्टॉल्ड. 17.2 आसपाक जायना म्हणटा दॅट इज ऑलरेडी स्टॉल्ड. नाव ग्रेडियंट म्हणटा ग्रेडियंट 25% त्याच्या वयर परमिशनूच पॉसिबल ना. दॅट इज ऑल्सो देयर. अबाउट वेटलँड्स देर इज लॉ. अबाउट CRZ देर इज लॉ. पण अशें आसून सुद्धा NDZ कन्वर्ट जातात न्ही सिद्धार्थ बाब. That is what I am saying. Illegality is happening at a particular level, needs to be nipped. आता ताका if you can give me 2 minutes, I will tell you how we are. म्हणजे आमच्या गोंयकारांचे आणि of course when an agitation of this nature we should introspect and see. दिल्लीकार म्हणून बोळ मारता तुम्ही हाडटा कोण दिल्लीकार तुका. जेन्ना हे आंदोलन आमचे जे विशय जाला मुवमेंट म्हणटा आंदोलन म्हणटा मुवमेंट जो आमचो रेबोलो बाबान जो विशय काडला दे रीच टू द सीएमान तांकां सांगला सुद्दां की वी वील गो थ्रू इट अँड वॉट एवर म्हणजे गोंयच्या हितान लोकांच्या हितान जो निर्णय घेवंक जाय तो सरकार घेतलो. सो आय थिंक इट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अँड डिमांड जरी म्हणलें जर ताका गव्हर्मेंट जेन्ना डिसिजन घेता तेन्ना सगळ्यो बाजू पळोवचे पडटा. एखादी खंयचेय मुवमेंट आंदोलन एक विशय काडटलो हे जाय हे नाका पूण ते जाय जे कशें जाय कितें जाय ऑफकोर्स इट्स अ टेक्निकल पार्ट आनी गव्हर्मेंटाच्या डिस्कशनान हो विशय सुटावो जावं शकता.